नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. इलेक्शन जायत सावन आमी प्रत्येक पक्षाच्या प्रत्येक व्हडल्या लिडराक हेडोना भितर हाडलो. लक्ष्मीकांत पार्सेकर जावं, प्रताप सिंग राणे जावं, एल्विस गोम्स जावं आनी ह्या विकाक सुदीन ढवळीकर जावं. आज निकाल 2 दिसाचेर पावला आनी लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट विजय सरदेसाय. वेलकम टू द शो. म्हाका दिसता खुबशे जाण तुमची सारकी पक्षा कडेन सद्याक जी परिस्थिती आसा तो किंगमेकर म्हणून पळोवपाक लागल्यात. हाव वॉज दीस इलेक्शन? कारण म्हाका दिसता तुजी चॅलेंजीस आहा त्यो 2012 ज्यो सुरू जाल्ल्यो त्यो 2017 सुद्दां सोंपलनात. हाव वॉज दीस इलेक्शन? इट वॉज अ बिटर स्वीट, सॅबोटाज्ड, नॉट सॅबोटाज्ड, कशें? एक म्हणल्यार आमी गोवा फॉरवर्ड म्हणटी पार्टी रेजिस्टर्ड जाली 4 म्हयने पयलीं. हय. आमकां सिम्बॉल मेळ्ळो 4 म्हयने पयलीं. नाल्लो सिम्बॉल घेवन आमी लोकां फुडें गेले आनी आमचो एक मुद्दो आशिल्लो म्हणटा तो गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून. म्हाका दिसता हो जो स्लोगन आमचो नारो जो आशिल्लो हाका बरें ट्रॅक्शन आहलें. वी आर व्हेरी हॅपी विथ द कॅम्पेन. एन्ड खूब लोकांनी आमकां अशें विचारलें की बाबा हे मतदारसंघात तुमी कित्याक कॅन्डिडेट घालेना. आमी वी हॅव नॉट स्प्रेड अवर कार्पेट because we did not want to be seen as somebody who is trying to split the opposition vote and help the ruling party by default. Correct. Now actually it was me who was the torch bearer of the opposition movement for the last 5 years in Goa, and the benefits of this fight on issues as the legislator of the opposition is benefiting the Congress today, which did nothing, which actually colluded with the BJP, and their behavior just on the verge of elections. जे भशेन ताणें आमकां विश्वासघात केलो, जे भशेन आमकां ताणें दिल्ली आपयलें, थंय कन्फर्म जालें की अलायन्स करता, सीट्स डिक्लेअर केले आनी ताज्या मागीर हांगा येवन ताणें आमकां आमचो विश्वासघात केलो. तितलेंच न्ही, जंय तांची तिकीट घालूंक जालें ना ताणें वचून दुसऱ्यांक सपोर्ट केलो. सालिगांव अशें मतदारसंघात इम्पोर्ट करून भायलो कॅन्डिडेट हाडलो. सो हातून एक आमकां एक्सपिरियन्स आयलें की 2012 आणि 2017 काँग्रेस पार्टीचो बिहेवियर आमचे कडेन इतलें सगळें काँग्रेसी खातीर करून पसून कांयच बदलूंक ना. पण एक गजाल, विश्वासघात जेन्ना केलो म्हणटा तेन्ना विश्वासघात कोणे केलो? काँग्रेस पक्षान केलो काय काँग्रेस पक्षांतल्या कांय लिडरांनी केलो आनी खंयच्या लिडरांनी केलो? ना, एक अशें जाता की काँग्रेस पक्षाचे लिडरांनी केलो काय ताचे पक्षान केलो हें कांय जायना. फायनली कॅल्क्युलेशन अशें आहा की आमचो विश्वासघात काँग्रेसीन केलो आनी जी काँग्रेस पार्टी आज रिजल्ट येवचे पयलीं उलयतना पसून जे घमेंडीन उलयता, आज जे कितें पेपरार आयला ताचेर अशें दिसता की काँग्रेस पार्टी हॅज ऑलरेडी मेड अप इट्स मायंड. आतां कितें आहा, सगळे लोक जे हांगा आयल्या, तुवें जी दुसरे लिडरांची नांवां घेतल्या तांचे बरोबर तुमी हेड ऑन केला, सगळ्यांनी 23 सीट जिखता म्हणून सांगता. तशें करून ते अबावट 70-80 सीट जाता. म्हाकाय प्रश्न पडला की असेंब्ली आमगे सीट कितली? हांव एकलोच असो आसतलो हय जो म्हजो सरकार जाता म्हणून हांव सांगना. पयलें हय हांव कांयच म्हणना. हांव एक गोंयकार आनी म्हाका दिसता की आमी कोंकणी जे लोक आसात आमचे भितर एक म्हणणें आहा की शिता फुडें मीठ खावचें न्ही. लुईजीन फादराक शिता फुडें मीठ खावपाक कोता येता, म्हाका कोताक येना. सो हांव म्हणटा 11 तारखेक कितें जाता तें जावं. गोंयकार आनी गोंयकारपणा खातीर झगडूपाक वेदर इन द एसेंब्ली ऑर आउटसायड आमी समर्थ आहा. आनी आमचें आतां फुडें टार्गेट आसतलें टू स्प्रेड अवर सेल्स. एक गजाल म्हाका मुद्दाम विचारपाक जाय, कारण हाजेर आमची खूब डिस्कशन्स जाल्ली. आज इलेक्शन जाल्यार बिंदास हें करपाक उलोवपाक जाता की यू आर ऑलवेज इन अ डबल मायंड वेदर टू कॉन्टेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल ऑर टू कॉन्टेस्ट ऑन अ लिमिटेड स्केल. आज इन हिंडसायट म्हाका दिसता घडये त्या टायमार ते डिसिजन बरोबर आसत. आज दिसता की इलेक्शनाच्या 1 वर्स 1.5 वर्स पयलीं गोवा फॉरवर्डान एक्रॉस एक 25-30 मतदारसंघा भितर काम सुरू करून तितले मतदारसंघ लडोवपाक जाय आशिल्ले. आज म्हाका अशें दिसता की जे आमी काँग्रेसीचेर पातयेवन रावले ती आमची चूक जाली. आमी केन्नाच चिंतूंक ना, खंयचेच गोंयकारान चिंतूंक ना. आमचेरूय प्रेशर आशिल्लो. चड करून आमचे जे मित्र आहात, जे सेक्युलर लोक आसात, जे मायनॉरिटी समाजाचे आहात, तांचे सगळ्यांचो एक आग्रह आशिल्लो
की मतां फोडू नाका, सगळे एक जावन झगडात. हय. म्हणून हांव ते महागठबंधनाचो कॉन्सेप्ट परतो परतो म्हणीत आशिल्लो. ते महागठबंधनाचे सारखे घट्टण करून उडयले आनी फकाणां केली ते कॉन्सेप्टाचोच. आनी अशें दिसपाक लागलें की हे लोक सडनली आपूण एक कितें घेवन मुद्दे फुडें सरतात. आतां कितें जालें, आमी आतां गोंयकारपणाची खबर उलयतात. मे बी जे लोक आमकां आज मत मारतात ते लोकांनी 2012 मनोहर पर्रीकाराचें तोंड पळोवन मत मारिल्लें आसतलें. आनी तांकां अशें दिसलां आसतलें की मदींच जेन्ना तो डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून गेलो तेन्ना ही हॅज एबेंडन्ड द कॉज, ही हॅज लेट देम डावन. आनी ताजे खातीर तांणी जे एक विचार केलो की बीजेपीचे आमी विरुद्ध रावतले, तो विचार ताजे खातीर आयला आसत. आनी हो बेनिफीट काँग्रेसीक मेळटा आसत. हो बेनिफीट आज आमकां मेळटा जे मतदारसंघात आमी रावल्या. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ गोवान आमी अशे सीट चूज केले जंय काँग्रेसीक नाकाच आशिल्लें इलेक्शन झगडपाक, जंय सारके खडेगांत मंत्री आहले. आतां रिजल्ट कितें येतलो तो 11 तारखेक आमी पळोवया. हांव पयलींच व्हडलें शापादां उलोवंक सोदना, पूण एक मात खबर खरी आहा आनी बीजेपी मानतली की आमी तांकां हालयले. ते 4 म्हयन्याची पार्टी, एन इन्फंट इन गोवन पॉलिटिक्स एज सच, मॅनेज टू शेक देम एंड होपफुली वी वील इवन विन दोज सीट्स. सो आज अशें जाता की आमकां ट्रॅक्शन आशिल्लें आमकां अशें खूब लोकांचे प्रश्न आयले, आल्दोना कित्याक घालूंक ना तुवें, आमचे साश्टीन हांव रावता ते सायडीन कित्याक घालूंक ना. सो आज आमकां अशें आमी निश्कर्शाचेर पावतात की विथ अ बेज नाव इन द नॉर्थ एंड अवर नॅचरल स्ट्रेंथ इन द साउथ, वी हॅव टू स्प्रेड एंड वी आर द पार्टी ऑफ द फ्युचर. फॉर एक गजाल विजय, बिकॉज ऑल्दो रिजल्ट कितें जावं, बट एक रिजल्टान एक नॅशनल खंय म्हातारी बायल म्हातारी जायना, तशेंच एक इलेक्शनान पॉलिटिक्स काबारूय जायना. इलेक्शन रिजल्ट येतलो, बट वन थिंग यू आर मेकिंग क्लियर that henceforth you are looking at Goa forward as a party on its own. Yes. Not as an alliance partner or a junior partner of any other party. No. We are a party on our own. We have got a unique ideology which is not being espoused by any national party. And we are now working towards forming a गोंयकारवादी सरकार. गोंयकारवादी सरकार म्हळ्यार कितें? हांवें हांगा तुजो म्हळ्यार हेड ऑन विथ एल्विस गोम्स पळयलो, आम आदमी पार्टी. तो कितें म्हणटा, आमी अशे आमचे मुद्दे आहा, पूण आमी कोणाच बरोबर कांय करचे ना, आमी भायर रावतले. आमचें तशें ना. आमी म्हणटात की वी वील वर्क टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ गोंयकारवादी सरकार. ओके. आतां हें जर जावपाक आमकां स्थान मेळना, ओ आमकां कोण आमच्या मनात आयलेच ना, ओ आमची गरजूच कोणाक पडली ना, जाल्यार गोंयच्या लोकांक आमी एक सांगूंक सोदतात की आमी गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे राखणदार कशे आसतले विदीन द हाऊस एंड आउटसाइड. वी वील बी द वॉच डॉग्स ऑफ गोंयकार. लेट मी गेट इट व्हेरी क्लियर लोकां खातीर, कारण अल्टिमेटली हांवें सुरवात करतना म्हणिल्ली की किंगमेकर्स म्हणून. देर आर 2-3 पार्टीज इन दिस इलेक्शन हू कॅन बी किंगमेकर्स. तुम्ही कितें म्हणटात की यू वील गो फॉर अ फॉर्मेशन जे एक गोंयकारवादी आनी स्टेबल फॉर्मेशन जाता त्या वटेच्यान तुम्ही वतले. जर कोणाक तुमची गरज पडली ना तुम्ही विरोधाक बसतले. पण एक कन्सिस्टंट तुम्ही जो एक एंटी बीजेपी भूमिका घेतल्या सतत, ताजे इलेक्शना उपरांत कितें जातलें? फाल्यां जर अशी परिस्थिती येता की बीजेपी तुमची गरज पडटा, बीजेपी तुमची म्हऱ्या येता आणि सांगता की लेट अस डू अ स्टेबल गव्हर्नमेंट, लेट अस डू अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आणि या मुखार, व्हॉट विल बी विजय सरदेसाय स्टँड? पहिले म्हणल्यार बीजेपीचो स्टँड असो आहा की ते 23 सीट जिखतात, कोणाचे शिवाय ते सरकार करतात. दुसरें म्हणल्यार आमचे कडेन आतां कोणाचोच प्रपोजल ना आनी आमी कोणा म्हऱ्या वचूंक ना. बरोबर. हांव सुशेगाद घरा आहा आनी हांव आय एम इन हॉलिडे मूड. सो आमी कोणा म्हऱ्यान वचपाचे प्रश्न येवंक ना आनी कोण आमच्या म्हऱ्यान अजून मेरेन येवंक ना. बरोबर. सो बीजेपी येतली ओ कितें जातलें दिस इज पोस्ट 11th. बरोबर. सो लेट अस टॉक अबाउट इट देन. शिता फुडें मीठ खावचें न्ही आमी लेट अस क्रॉस. माय ओनली थिंग इज, माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. यू आर नॉट एवर्स टू द आयडिया ऑफ टॉकिंग टू द बीजेपी? नो, आय एम व्हेरी क्लियर ऑन वन थिंग, दॅट गोंयकारवादी सरकार म्हणटा तो जर जाता, गोंयांत जर एक लोक असे विचार करतात की बाबा आमी नाल माड म्हणटा तें तण हें आमी चूक केलें,
नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर्स जे चूक जाल्यो हय अशें हें जें गोंयकारपणान डायल्युशन जालें हय हें जर कोणाक एक दिसून येता जाल्यार आमी विचार करूंक जाय की सरकार जावपाक जाय एक गोंयकारवादी सरकार सरकार घडोवन हाडपाक आमी आमचो रोल खेळपाक तयार आहा. ओके पुणून अशें जर जालें की कोणाकूच हो गोंयकारवादी सरकार नाका हय कित्याक म्हजी चार्ज अशी आहा हय की दोनूय नॅशनल पार्टीज तांणी गोंयकारपणा भितर डायल्युशन हाडपाक आपले दोगांचें योगदान आहा. काँग्रेसीचें ना अशें म्हणूं जायना. काँग्रेसीन हाजे पयलीं जमनी 36 लाख स्क्वेअर मिटर गोंयची जमनी चण्याच्या कोताक लोकांक दिल्यो. ताजेर मेन इश्यू भायर सरलो की स्पेशल स्टेटस म्हणटा गोंयाक जाय म्हणून. इट वॉज बिकॉज ऑफ द SEZ स्कॅम. दिस इज द बिगस्ट स्कॅम इन द मॉडर्न गोवन हिस्ट्री and Congress is responsible for it. So you can't absolve them for protecting Goinkarpan. They have not done anything for that. So we are not bound by anybody. Like before आमचे इलेक्शनाचे पयलीं अशें हें आशिल्लें की वोट उरचे आनी नॉन BJP वोट डिवायड जावचे न्ही. हय We are now no longer committed to that, and the way the Congress has behaved with us in 2012 and in 2017, and still the statements the way they are coming, who can talk to them? And secondly, they have not even talked to us. So we have also got self-respect. Okay, then my question is very simple to get more clarity. तू म्हणटा की सध्याच्या परिस्थिती भितर जरी तुवें कन्सिस्टंटली भारतीय जनता पार्टीक जरी विरोध केलो तरी एक विचारांची आणि एक आचारांची कन्सिस्टन्सी काँग्रेसी परस आज भारतीय जनता पार्टी भितर चड आसा. काँग्रेसी भितर ती कन्सिस्टन्सी ना. काँग्रेसी भितर कन्सिस्टन्सी ना. हय पूण भारतीय जनता पार्टी कडेन आमचे कसलेंच रिलेशन ना. बरोबर. एज ऑफ नाव आमचे कडेन कोण उलोवंक ना. हय आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेटांक आतां विरोध केल्लो आहा आनी काँग्रेसीन तांकां सपोर्ट केल्लो आहा. हय सालिगांव मतदारसंघात काँग्रेस BJPची बी टीम आशिल्ली. सियोली मतदारसंघात काँग्रेस इंडिपेंडंटाक सपोर्ट करून BJPची बी टीम जाली. आनी म्हाका अशी खात्री आहा की काँग्रेसीचो थंय फॉर्म पावलो ना चुकून. हय तो पाविल्लो जाल्यार तांचो थंय कॅन्डिडेटूय आसपाचो. म्हजे मतदारसंघात एक मनीस दोन कडेन उबो रावता. एक मनीस दोन तिकिट्यो घेवन एकूच मतदारसंघात उबो रावता. हे देशान पयलो इतिहास जाला आसतलो. हय आनी लज नाशिल्ली ही काँग्रेस पार्टी आनी तांचो प्रेसिडेंट ताणें ताका बी फॉर्म दिलोय बी. म्हणटकर तांणी दे हॅव गॉन आउट टू शो दॅट दे डोंट वॉन्ट अस. दे इवन प्रिफर द BJP. हे सगळे तिनूय मतदारसंघांनी कितें केलें तांणी तांकां BJP जिखल्यार कोता येताली पूण आमी नाका आशिल्ले. पण एक अशे परिस्थितीन हय तूं खंयच्या तोंडान म्हाका सांगता की तांकां एक तूं तांचे बरोबर वच म्हणून. हय पयलीं म्हळ्यार तूं जाणा आमी स्वाभिमानी गोंयकारांनी आमकां निवडून दिले 2012. तेच स्वाभिमानी गोंयकार आमचे बरोबर राविल्ले आहा दुसऱ्या मतदारसंघांनी. आतां आमकां आपयना ते आपयनाच. आतां आज नवो स्टेटमेंट आयिल्लो आहा की आमकां GSMचो कोता येता पूण तुमी न्ही म्हणून. सो हाजेर चिंत मरे तूं. म्हळ्यार कोणाक इल्ली लज आहा जाल्यार कोणें कितें करप तें. आनी आमी ताकतीक ना आमकां कांयच. वी आर नॉट इन अ हेस्ट टू कम टू पावर. वी आर रेडी टू सिट इन द ओपोजिशन. We are ready to stand on the streets and fight for Goinkarpan. But we will fight for it. And we are sure that we have a traction amongst the people of Goa and we will take it forward. एक गजाल as of this moment Vijay Sardesai feels little more inclined towards BJP than the Congress. No, I am not inclined towards anybody. I am inclined towards looking at a program Okay. which will get Goinkarpan as the focus of governance. We will have to work on a common minimum program. Absolutely. We will not able to say that this is our agenda. Should be your agenda. Correct. Because even if we win, we are a minority. We cannot push our agenda down the throat of some national party. So we'll have to work towards a common minimum program. Absolutely. I am willing to work for it. Okay. I am also willing to see to it that the predominant feeling amongst the people of Goa is not undermined by our personal animosities. But unfortunately, the Congress party is also showing that its central leadership is towing the line of one particular leader, not even to a section of the leadership of the Congress party. It is only one particular leader
who has a allergy towards Goinkarpan, who believes this Goinkarpan is a bad word. And the central leadership, by acceding to everything of his, is even giving him that power. He is emboldened to make this statement that the GSM, which is a body which is ideologically opposite to the Congress, MOI म्हणटा ते इश्यूचेर झगडीत आशिल्ली, डायसेशन इश्कोलांक ग्रांट कॅन्सल कर म्हण तांचो मेन डिमांड आसलो, ते मनशा बरोबर पसून काँग्रेस वचपाक तयार आहा, पुणून ते आमचे उलोवंक पसून सोदनात. हाजो अर्थ कितें? आनी हाऊ दिस इज बींग एंडोर्स्ड बाय देअर हाय कमांड. Some people of their high command also used to have good relations with me. Right. But now today, whom can you trust? Because that high command has endorsed this statement. He is emboldened to make this statement today. Are you saying, as of now, at this moment, Yes. all relations, there is a breakdown of all relations and communications between Vijay Sardesai and the Congress party at all levels? There is other than personal level of some leaders Right. in the Congress party, there is absolutely nothing. We have no strings attached with the Congress. We are not bound to stabilize any Congress government. It is not our duty to stabilize it. For the sake of Goinkarpan, I will go further to say that if they do something that is going to be against Goinkar and Goinkarpan, we will destabilize such a government. We are not bound to stabilize it. Because our mandate is not something given by them as a favor. भीक कशी आमकां दिवंक ना ताणी. लोक आमचे बरोबर राविल्ले आहा आनी जें कितें जातलें तें 11 तारखेक आमी पळोवया. कितेंय तें जावं, हांव एक लोकांक खात्री दिवंक सोदतां की जे इश्यूज घेवन आमी आयले, हे इश्यूचेर आमी यू टर्न मारचे ना. आमी हे इश्यू फुडें व्हरतलेच. आमी जें कितें प्रॉमीस केलां तें करून दाखयतले ते मतदारसंघांनी, आनी दिस वील सेट अ ट्रेंड इन गोवा. दॅट प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें एक फॅशन जातली. Even the whole course of discussion will change. Yeah. The fulcrum of politics will be centered around the sons of the I'm soil. tempted to ask you this question. Do you see yourself and your party as the neoliberal, non-right version of Shiv Sena? Yes. Yes, Yes. yes. But we do not. I am not talking for. So neoliberal, hitting non-right version of Yes. Shiv Sena. आम्ही म्हणतात ते एक शिवसेनेचे वर्जन जे कितें आहा पळय, हय. शिवसेनेचो एक एस्पेक्ट स्थानीय लोकाधिकार समिती म्हणून जी ताणी केल्ली, ते स्थानीय लोकांक तांचो अधिकार पयलो आसचो. बरोबर. हाजे खातीर ताणी केल्ले ते पार्ट आय एग्री विथ इट. पूण जें कितें ताणी सेक्टेरियन आनी कॉम्युनल जे तांचो That's why I said सिद्धांत आहा, a neoliberal, That I do not agree. a neoliberal, Yeah. non-right version of Shiv Yes. Sena. No, yes, certainly. But we are a very, very secular formation. Correct. We are believing one thing की आमकां लोकांचो आशिर्वाद आसाच, पुणून देव आमचे बरोबर आहा, गोंयचो साहेब आमचे बरोबर आहा. आमी गोंयच्या साहेबाचे फुडें उबे रावन लोकांक उतर दिवपाक तयार आहा की जें कितें आमी मुद्दे लोकांक प्रॉमीस केल्या हाजेर आमी केन्नाच तांचे घात करचे ना. एक काँग्रेस तुमचेर आरोप करता आणि आय वॉन्ट यू टू रिप्लाय टू दॅट की इतली सगळी गजाली आमी सगळी सॉर्ट आउट केल्ल्यो, तूं वेळ्ळीचेर ओडून बसलो, तुवें फाटल्या दारांतल्यान नावेली कॅन्डिडेट घालो, मागीर काँग्रेसीनच तुगेलो सगळो गठबंधनाचो धर्म कित्याक पाळचो? ना एक म्हणल्यार वेळी हांव घेवन बसलो म्हणटा हय. तो इश्यू वेळीचो ते डिस्कस पसून जावंक ना. काँग्रेस जें कितें सांगता ते फट सांगता. ते म्हणटात म्हाका दिग्विजय सिंगान थंय सांगलें की आपल्याक तुका वेळी इंट्रस्ट आहा म्हणून पसून कोणें सांगूं ना म्हणून. हां. सो ही इज ट्रायंग टू टेल मी that he has been not briefed properly by the local leadership. Now I was surprised at this because I expected him as a friend to ask me personally, why be briefed? He could ask me, it was only about 4 seats. And what were the seats? आमकां ताजेर एक इश्यू आशिल्लो. वेळी मतदारसंघान we felt that their candidate ethically was not in a strong wicket. Okay. Because he was already in the court standing there and endorsing the BJP. हाजे खातीर आमचो एक ताजेर इश्यू आशिल्लो. पूण तो म्हणटा की हे आपल्याक कोणें सांगूंकूच ना म्हणून. बरोबर. सो हो एक इश्यू जालो. सो हाजेर हांव घेवन बसलो म्हणटा तेणी. दे हॅव नॉट इवन डिस्कस दॅट. सेकंड थिंग, नावेलींच फाटल्या दारांतल्यान हांवें कॅन्डिडेट घालो म्हणटा ती फट खबर.
नावेली फुडल्या दारांतल्यान म्हजो तो कॅन्डिडेट, पुणून आनी जर कॅन्डिडेट हांवें घाल्लो जाल्यार तो म्हजो कॅन्डिडेट आसपाचो. तांणी गोवा विकास पार्टीचो कॅन्डिडेट इम्पोर्ट करून काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून फातोर्डा केलो मरे. म्हज्यान ताका गोवा फॉरवर्ड कॅन्डिडेट करूंक जायनासलो, म्हज्यान करूं येता आसलो. ताजेरूच कित्याक खूब जाणांचेर आनीय करूं येता आसलें, आनी आमी जर केल्लें जाल्यार आज ते शापातां उलोवंक शकनासले. तांकां आज बेनिफीट मेळ्ळा, आमी तांचे वाटेक गेले ना म्हणून. आनी गोंयच्या लोकांनी पळयलेलें आहा हो जो विश्वासघात तांणी केला, ते बॅक स्टॅबिंग म्हणटा तेंचें कितें केलां, हे लोक आनी देव दाम बाब पळयता तांकां हें जें कितें केलां तें तांणी जें कितें केलां ताजेर सारकें सगळ्या जनतेक खबर आहा. फातोर्डा जाल्यार मतदारसंघान A+B+C=D म्हणून आमी एक इक्वेशन केल्लें. सगळ्यांक खबर आहा तें की ऑल ऑफ देम आर टुगेदर अगेन्स्ट अ कॉमन पर्सन, अगेन्स्ट अ पर्सन हू हॅज द mandate of the people and who has the blessings of God. अशें ताजे विरुद्ध ते वचपाक सोदतात. अशें तांणी What is this A+B+C+D लोकां खातीर? ए म्हणल्यार हांवें आयकलें पयलीं. आम आदमी पार्टी. हय. आम आदमी पार्टी फातोर्डान हय. तांणी एक भायलो मनीस हाडून घाल्लो, तांणी एक थोड्या भाटकारांची वोट फोडची म्हणून. बी म्हणटा ती बीजेपी, सी म्हणटा ती काँग्रेस. हे तिगूय सगळे दामू नायकाक निवडून दिवपा खातीर हे सगळें इक्वेशन A+B+C=D. हे सगळ्यांक खबर आसलें. इतलें म्हणल्यार A+B म्हणल्यार लोक रिपीट करताले +C=D. सो इतल्या लोकांक पाठ जाल्लें आहा आनी म्हाका खात्री आहा की हे लोकांक इजिली विसरावळ पडचें ना. एक 2000 रुपयांची नवी नोट पावली म्हणून, आनी ती एकूचदां पयलेचदां पाविल्ली आहा, त्यो अश्यो सदां पावूंक ना. ती मतां खातीर पाविल्ली आहा, अशी एक कितें आधार म्हणून पावूंक ना. तशें लोक घालचे ना अशी म्हाका खात्री आहा. पूण ताजेर आतां फुडें उलोवन फायदो ना. लेट्स लूक एट इट ऑन द 11th. Yes, let's look at it on the 11th. Let's look at it on the 11th. But BJP seems very, very confident in Fatorda. तांचो काल रिव्यू बी जालो. They seem very confident in Fatorda. And probably that will be the biggest triumph अशें ते पळयतात ताजे कडेन, because it is Vijay Sardesai. How do you look at it? So, see, if the BJP feels it is the biggest triumph, that their success or whatever that they envisage in Fatorda is their biggest triumph, then that BJP, how they can be talking to me? So they cannot be having us as a possible partner. But anything can happen, no? In a post-election scenario. So the point is like this, that BJP's confidence is always high. Before our municipal results, on the day of the result, even I was rumored to get 3 to 4 seats. And I had told them that I don't know which 3 to 4 seats I would lose. And was 11-0. And they were very confident. The same people who are today expressing confidence, they're also confident then. So I don't think the situation has changed much. It's just 1.5 years ago. तशें तांचे कॉन्फिडन्स तांकां आसता. They have to keep their cadre alive. They want to keep that thing. पण ते इवन हासतात ते डुप्लिकेट हासतात. आमी डुप्लिकेट हासनात आनी आमी रोडूय दाखयनात. आमी सुशेगाद आहा. जें कितें थंय आसा तें जातलें. आमी म्हणनात की मशिनां मॅनिप्युलेट केल्या म्हणून पयलींच. पूण आमी एक म्हणटात की थंय जें व्हीव्हीपॅट म्हणून सिस्टम आहा, तो जर एक इन्शुरन्स आहा अगेन्स्ट द माल फंक्शनिंग ऑफ द EVM, then that should be counted. Okay. That is our stand. We are not talking the foolish language of the Congress and Girish Chodankar, which says that EVMs also have to be counted and VVPATs also have to be counted. I don't understand the logic of this argument. अरे EVM हाडला कित्याक? टू मेक इट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. बरोबर. आता तें जर चुकलें जाल्यार इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणटा तुजें VVPAT आहा. हय. तुका जर डावट आयलो जाल्यार VVPAT should be counted. हय. But if you are going to count the VVPAT as well as the EVM, then what are you trying to do? Are you trying to put electronic versus is it a sort of a competition of technologies, or is it some because these people don't contest elections. These people are not capable of winning a municipal election, and they have become the high command of the Congress. So अशें जाता मागीर तें, because they are not in touch with reality, and they don't know the fallout of talking nonsense. एक गजाल व्हेरी फ्रँकली, लास्ट प्रश्न म्हजो. सुदिनान स्वताक मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून घोषित केला. बीजेपी आपल्याला कोण तरी मुखार काडटली, काँग्रेस आपलं कोण तरी मुखार काडटली, आम आदमी पार्टीन आपलो उमेदवार जाहीर केला. व्हेरी फ्रँकली, बिकॉज ऑफ युअर एक्सपिरियन्स, who do you think is most suitable to be the chief minister of Goa right now? From the BJP side, I think it is Manohar Parrikar. Okay. From the Congress side, it is
a big question mark. Because the Congress, I feel that even if the Congress becomes the single largest party, it will take them 3 days to decide their legislature party leader. And if they have a majority on their own, or if they are pre-poll allies Yeah. and them make the majority, it's another story. Correct. But if they require anyone, then the choice of their leader Yeah. will decide the destiny of that government, if it is ever formed. And if it is Who not would formed, be your choice? no, my choice would not be. I have no choice about the CLP. Ah. Members of the CLP will have a choice, but I'm not sure their choice will be the final choice. Okay. तांकां सगळे लेजिस्लेचर पार्टीक एक पर्टिक्युलर मनीस जाय आसतलो, पण ते मनशाक ते करचे ना अशी म्हाका खात्री आहा. खात्री हा. ओके. म्हाका खात्री आहा आनी ताजे खातीर म्हाका भंय दिसता ओके. की जी मॅन्डेट तांकां मेळटली ती दॅट मॅन्डेट ऑल्सो इज बाय डिफॉल्ट. Because of our efforts, they are getting the mandate. And- the mandate even they may waste. Okay. This is my fear. And last, Sudhin Dawalekar and Elvis Gomes. You are saying both of them are capable to be the chief ministers? Elvis Gomes has to, Elvis Gomes is overrated. Why? Elvis Gomes has to first win an election. The way he has talked that day about, I found that it is only an interview that was supposed to be in the pre-election, pre-result period. Post-result, you won't interview him. Okay. So, म्हाकाय बी तशें येवंक नाका आशिल्लें हय. आज. कित्याक I don't want to fall in the same category. Sudhin Dawalekar is a serious contender because he has taken a risk this time. He has taken a risk, and the first time in his politics, perhaps he is taking a risk. Now, how long will he continue to take that risk? Only time will Only time. Only 11 March will tell. only 11 months. Vijay Hazare- as we have said in this program, की तांचे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आधारित. हय. सो कोड ऑफ कंडक्ट सोंपता 11 तारखेक. हय. तांचे इलेक्शन पॉलिटिक्सूय ते बदलूंक शकता. बदलूंक शकता. ताजेर म्हाका गॅरंटी ना, पूण तो सिरियस कंटेंडर आसा. Like always, pleasure talking to you.